हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तू सगळी? आम्ही आहे बरी. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आतलो आता आम्ही तेगे चूड काडपो वयते. सो तांबडे काकडा घालताय न्हू, सो ती आत घालून वयते. ओके, सो तुम दाखवीत मागीर. चलो मागीर मी वता. हॅलो गुड मॉर्निंग. म्हणजे गुड आफ्टरनून. तो बेस्ट हा. गुड मॉर्निंग. चला वयते आता. हांयचो हिंग आयलो न्ही मगे टायम. त्यानं मामी घेऊन येलो. तू येयलो असतो ना गोंय ना? हय हिंगा येयलो हांवें. वय 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 ती थिंग दवरपाचें. हय धुलो ती एक्चुली ऑल्टरिको बांदताय न्हू. ऑल्टरिको बांदता नाल्यार आलमारी म्हळ्यार ओदी ऑल्टरी बांदता. स्कायलागे सायज जाण मुगो तूं थंय हाडपा एक काकोण न्हू तेजें. हाड गो तेका चल. तेका न्ही कितले घालतो? एक एक डझन घाल. काडपा पडटा न्हू ती मागीर काडपाक मेळटा. तो घातलो की एकदां काडपाक मेळना चुडो. मी काडपाक मेळटा. बरें दिसताय. मोगली सेम सायज हय. पांयाची सायज सेम. तुगे चारू ना तुगे व्हडली. हय तुगे व्हडली आसतली. तुमगे सेम हय मातशें कोणू हाडल्या बरें पडटा. झुपको लोक नसो मेळटाय. मग मुगे घाल. फ्लॅटा मेळटा त्या जाणच्या रोप मात जावपा ना. हय रोप जावपा ना. त्याक मागीर इलास्टीक घालपाक बारीक जाली गो पळटा जातालो म्हाका. मातशें बारीक जाला. हॅलो सायज किती असतं? स्कायला बारीक न्हू बेश्टी खबर आहा तुका बेश्टी ना व्हडली जायत म्हूण. थंय बरी दिसता. सकयल हेंचीच. तें घालता न्हू गो तेका लागून. ना सावे ती हाड म्हूण ती सांग. ना बायक बेड हे करता बरो दिसता. पळया कलर बरो दिसता. चूड बी घालून जालो. ओके, आतां आमी आयस्क्रीम खाताय. हिचो येती मगे व्हडली सिस्टर इन लॉ ताका इंट्रोड्यूस करूंक ना. ओके घास मात कितें कितें तोंड लागत. हांवें गायला किस ते सांगा. ओके चड गायले ना हांवें. म्हाका फस्ट ट्राय टेस्ट गायले सो मागीर मेळटा तुमचो सोमतें. ओके वयर सर वयर 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 तो सारकोच. आता ते किती फ्रेंडा किती वचून येयलें तेगे बी दिलें सगलें. पार्सल चॉकलेट्स बी हाडून असो दियेलें नील मागीर आनी बाबागे चोयलून तुमी तो तेन्ना परत न्ही हेवतालो. ओके सो आतां आमी नेसो वयताय कित्याक आतां आमी सेकेंड डे भायर सरताय. ओके सो लायक हाफ एन आवर अशें भायर सरपाचें. तेंक बी न्हावयलें हांव रोखडें आतां न्हांवून आनी न्हेसोता आनी हांव तुमकां सोमतें न्हेसोन बी मागीर मेवता. ओके जालें रेडी. आतां वयताय भायर सरताय. ओके आनी वचय पिटर आनी फ्रेंड्सन आनी पियर्सन मुखार दाखयता. वचय पियर्सन. सो हांव सोमतें थिंग वयता आनी तुमकां कितें दुसरी गाडयेन येतली. दोन्ही हाड एक आवाज येता चोको ना म्हणल्यार एक चार्ज ना दिसता. एक चलो बाय मेवता. हांव आम बसलें भायर. थिंग येयली ना ती हाडल्या ते वयर रावता.
De Domine, omne genti, lauda Deum, omnes populi, conformitare, superinos misericordiae ejus, et viratas Domine. No, तेकाच आहे. ना व्हिडिओ काढतो तेकाच. Yeah. May I request all of you all to please come close to the cake. Ready? At the count of 3. 3, 2, 1, go! And tribulations, we want this world to know you're happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations, we want this world to know you're happy as can be. Sing and bless them with the song called Showers of Blessings. Okay, and now for the toast, we have somebody who is very close to Gloria, who is a family member. And let's welcome Steffi to say a few words. Thank you. Everybody, please give a round of applause to Steffi. Everyone, first of all, congratulations to Gloria and Wilson, and thanks all of you for being here to help celebrate the happy occasion. Everything has turned out beautifully. This morning, as we started to prepare for the day, I have to admit that I became a little teary-eyed as I was missing Gloria's presence so much. But I'm overwhelmed that you started your day with Wilson today. This will be a moment that I will forever hold dear to my heart. As we continue to create special memories together, I have realized that we have this bond that goes beyond the meaning of sister-in-law. As I look back, I am reminded of just how grateful and blessed I am that you have shared your thoughtfulness and sense of compassion with me. And you have given me this wonderful friendship. You are an honest and true person. That is what makes you amazing. I hope that the love surrounding you today will be there for many years to come. Wilson, you look handsome as ever. A warm welcome to you in our family. For the amount of time that I have known you, you have always been a sweet guy, and I can't think of a better person for Gloria to marry. Seeing her this happy tells me that story. My greatest wish for two of you is that through the years, your love for each other will deepen and grow. Take today and each day forward time to cherish each other. Never forget. Cheers. It's okay, no worries. It's okay. Okay, cheers. To a happy married life. Okay, may I request all of you all to... मागे जायला होते.
गायल ते दिनवासाची दिसा खातीर जेन्ना विल्सन आनी ग्लोरिया ही भेट आमच्या घरांत ग्लोरियाच्या घरांत भेट करून आयिल्ली आसा तेंच्या सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दाखोवन तुजें घर तें कुटुंब खंय रावता तें आनी तेच परी आमची ओळख एकामेकाक दिवन हे दोन कुटुंब एकठांय जातात ह्या लग्नाच्या संस्कारा खातीर आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता आनी मागता सदांच ग्लोरिया आनी विल्सन जी तेंच्यांनी कबलात केल्या कालचे दीस आता येयले चेंज बी केले आनी वचो प्रिपेरेशन हा हांवें म्हणलें आमगे व्हिडिओ एंड करतले सो इफ यू लायक माय टुडेज व्हिडिओ प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल and don't forget to hit the bell icon and thank you for watching my video and till then, take care and I'll see you all in the next vlog and bye bye, good night.